बांगलादेशी वा रोहिंग्या म्हण गोंयांत अजून कोणाची वळख पटूंक ना. आमी वळख पटोवपाचें काम सुरू केलां. असो कोणूय मेळत जाल्यार ताचेर योग्य कारवाय करतले. तशेंच तांकां कारवाय पुराय जायसर डिटेन्शन सेंटरांत दवरतले म्हणपाचें मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान कळयलां. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. It is not identified as a Rohingya आणि बांगलादेशी म्हणून आम्ही ऑलरेडी आयडेंटिफिकेशन सुरू केलां. अशें जर कोण आयडेंटिफाय जाय बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या आमी ताजेर सखोल डिटेल ताजो रिपोर्ट घेतल्या उपरांतूच ताजेर कितें जी कारवाई करपाक जाय तें ठरयतले. टील नाव इट इज नॉट रिपोर्टेड. बाकीची स्टेटी तांकां सिलेक्ट केल्या उपरांत जावं हे केल्या उपरांत आयडेंटिफाय केल्या उपरांत सेपरेट दवरपा खातीर कितें वेवस्था केल्ली आसा गोवान कितें केलां गोंयांत तुमकां हांव कळपा खातीर सांगता कदाचित तुमकांय खबर आसतलें डिटेन्शन सेंटर खूब पयलीं सुरू जाल्लें आसा गोंयांत. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दीस रूल एंड ऑल दीस थिंग. गोंयांत ट्युरिस्ट हे कितलींशींच वर्सां वेगवेगळ्या कंट्रींतल्यान येता. काही जाण जे आपले पासपोर्ट शेणलो, काही जाण मुद्दम, काही जाण हांगासर रावता आनी तांकां डिटेन करून परत तेंच्या कडेन डिपोर्ट करपाचें काम हें आमी करीत आयिल्लें आसा, आमी करता. एट प्रेझेंट आय डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स बट गोंयांत वी हॅव द मेकॅनिझम. पण म्हाका दिसना म्हणजे ह्या सीए खातीर आमकां आत्तां तरी एक्ट जावचें पडटलें अशें म्हाका व्हडलेंशें दिसना. इट इज अ रुटीन प्रोसेस इज गोईंग ऑन.